आमगेले कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल पळयता आसूचे सगळे वीक्षकांक नमस्कार. तुम्ही लेखचे पुरो हांव कसला मार्केट आयला म्हणून नव्हे हांव सांगता तुमकां ताजी काणी कसं म्हणून. आता मार्केटाक आयले तेन्ना फ्रेंडाले फोन आयलाले, हे पातोळी माये तू घाल्लेलो व्हिडिओ म्हाका खंयचे येना, तू केन्ना व्हिडिओ घालता म्हणून कळना म्हणली. फ्रेंड म्हणकुडे सरळ जमो पंकजा नाही. आता मगेले यूट्यूब चॅनलान मगेल व्हिडिओ पळयत न्हू, म्हाका सपोर्ट करता आसा न्हय तुम्ही पुरे मगेल फ्रेंडची. हां हांव तरकारी घेवन गेलो ताजे फुडें तुमके ते कशी सबस्क्रायब करता कसं नाही म्हणून हांव एक व्हिडिओ दाखयता ते पळयात जेत वा तुमकां कळटा. आनी वग्गी तरकारी घेवन हांव घरा वता. हांव कसला तरकारी घेवचें कायला म्हणून तुमकां हांव फाई व्हिडिओन सांगता. आतां हे व्हिडिओ पळयाची. म्हाका घरातून फोन आयला अर्जंट, हांव आतां वता. मागीर व्हिडिओ नोटिफिकेशन तुमकां येता मागीर पळयाची जायत वा. कसून तें सगळो दिवस मोबाईल पळोवन बसता ती एक चिके गुंडाक फोन मारकाने करूच येत ना. हांव तावळ तुकून त्या नमून उलयत ऐकत की पळ तांकां तें एक मोबाईल आसल्यार कोणी नाका तांकां. अयो पळयलो तुमी हांव तावळ तुकून उलयत तांगे लेगी ऐकनाशिल्लें म्हणके कोण बसली ती. कसं नसतें त्या नमून मोबायलांत पळोवचें. कसन मरायती किरकिरी तुगेल्या. हांव आत्ता कामां देखून आयलें मात्र हांव कांय सगळो दिवस पळयना मरा ती. हांव पळयता सुचे आत्त. तूं घरकड आसता न्हय तूं चिके होमवर्क करायसी. हां जायत होमवर्क हांव करायचें एक तरकारी पुणी हांडी येते रांदप करूं नाका हांगा. कसन किरकिरी आबा ही पातोळी. पयर त्या नमुने हाडला तरकारी आतां खाली जाल्लें म्हणटास. खंय गेल की त्या तरकारी. वय तरकारी पुरा हांवें एकल्यान बैसून खाल्ले. तरकारी गिरकारी पुरो हाडू जायना म्हाका विंगड काम आसा हांव येता. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಅದು 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. सूर जाले व पास कसने हाडती करती म्हणकुडे लिंक कळिಸ್ತೇನೆ ID कळिಸ್ತೇನೆ मीठ कळिಸ್ತೇನೆ म्हणजे इतके वेळ झाले आणि काही तरकारी हाडलिंकी पळे कसन करचा. कसने सांगली कुडे कोप येत तांकां उलो ते सोंड सोडतात. एक मेसेज करता बा म्हणून ऑनलाईन आसा ती तांकां हांव कसं म्हण मेसेज केला म्हणून तुमकां वाजून सांगता. येतना 1 kg बटाटे टोमॅटो पियावू हाडाची म्हण सांगले. तशींची बीन्स तेंडले वैंगण नारळू कडगी काराते पागिला हाडाची म्हण सांगून मेसेज केला. पळोवकात कसन करताची म्हणून उलयनात न्हय ताकाची हें वॉट्सॅपान तूं मेसेज करचें आनी कसं करचें. मेसेज पळयली तांणी आनी काही रिप्लाय करनी पळय कसं ना बा. हां अनेक मेसेज कोण पळयता. तुमकां निमगून कविता म्हणटली आयला आनी ते ऑनलाईन आसा ती कसं करता सचनी. ओ तरकारी हाडा म्हूण सांगून मेसेज केला वय हिणें. हांव हाणा. अण्णा म्हाका होमवर्क करायची तुवें. वस रे तूं हांव बिजी आसात म्हाका चिके काम आसा. ओ अन्नेक मेसेज आयला. तुमकां निमगून कविता म्हणटली आयला. कोण आबा कविता? ऑनलाईन आसाची मागीर मेसेज वरे पळयला कसं करता आसा बा. आनी दुसऱ्या लोटू जेव्हा चॅट करता आसा की हांव अशींची कविता म्हूण पेटयले पळोवकात कसन रिप्लाय येता म्हणून. हो आयले कितले वगी रिप्लाय आयले हाका. म्हाका कविता म्हणटली कोणी गुर्तू ना मू. ही जेव्हा म्हाका मंकाड करतास की हांव तितले सुलाबर मंकाड जायना आबा. अयो पळयलो तरकारी हाडती म्हळ्यार रिप्लाय करना ती. कविता गोतस्वे म्हण निमगेल कुठले कोण कविता म्हण रिप्लाय केली ती. राब करता हांकां. हिक्का मोस्टली कोप आयला की म्हणून तुमी आत्तां खंय आसाची म्हूण निमगेला पळय. हां पळयलो तुमी खंय आसाची म्हण निमगेले रे. हांव आतां सुजाता लग्गी आसाची म्हणटा आसा ती. मार्केटान तूं सुजाता लग्गी आसा के हांव आत्तां वता. ते कोण सुजाता म्हण हांव वरे पळयता. खंय आसाच्या बानी
दिसनात मुखही म्हाका सोदून सोदून पुरो जालें हांव खंय आसा ती म्हण निमगेलें रे मार्केटांत आसा म्हणी खंय म्हण खंय सोदूच हांवें हांवची एक मेसेज कोण पळयता हांव अशी मेसेज केला हांव मार्केटाक आयला तुमी खंय आसाची म्हणून मेसेज केला पळया कसं रिप्लाय येता म्हणून हां कसं की मेसेज टोन आयले पळयता कसं म्हणून अयो कसं रिप्लाय आयला म्हण गोतस तुमकां पळयाची तुमीच कशी तू मार्केटाक आयला न्हय तशी तरकारी घेवन वच हां पळयल वे आनी घरकडे बैसून म्हाका अशी मेसेज केलेले म्हाकाची मार्केट येवत तशें केलें न्हय आनी करता हांकां लय 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 ला लय 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 ला अण्णा तू कशाने मार्केटाक वचचे न्ही तू मार्केटान आस म्हूण सांगून अम्मा कोप करून चमकली ओ तें हांव घरान तूं आसूं न्हू मार्केटाक चमकला म्हूण सांगून अम्माक मेसेज करून मनकाड केल्ले ते शिवे अण्णा जाऊयात तू हांव सुजाता म्हूण सांगलें न्हय तुमी कोणी मिगेल बग्गे चूकी लेक्कू नाकाची सुजाता मळ्ळेरी ते फ्रूट्स आनी वेजिटेबल्साचें शॉप हांव आतां वग्गी जुरता पातोळे आयला रे हांगा प्रळय जातकी म्हणून इतें इतें खंय आसा तुमी भौशा हांनी म्हाका पळोवन भिवन धांवलींत की म्हणून कसं आसो तांगेले हांव मागीर उलयतां आतां तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाले रे एक लायक करा ती आनीक कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी आशिल्ली आसल्यार रे तुमी सबस्क्राईब कराची तुमी कसन म्हाका मांकड केलें न्हय असं गो बेजार कर नाका तुमगेल्यांतय कोणाकय अशी कसने जाल्लेलें आसल्यार रे कमेंट सेक्शनांत घाला ती आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओन तो मेळटाची धन्यवाद